पंढरीनाथ भगवान की जय। चला चला वारकरी जाऊया पंढरीला, पंढरीच्या विठोबाला कस्तुरीत पिया. वाळू मस्तकी आरतीदार राजा, भेटला संतांचा मेळा, पंढरीच्या नाथाला भेटाया जाऊया. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल अशा जयघोषात आषाढी एकादशी निमतान वडा उमेदीन भक्तांनी पंढरपुरात विठ्ठलाच्या दर्शनाखातीर पायीवारी सुरू केल्या। मुळगावच्या श्री केळबाई सातेरी देवळाकडल्यान विठ्ठल देवाचे नाव घेत पंढरपुराक भायर सरले। दादले बायलांचो आप खोशेन वाटो घेवपी ही पायवारी 13 दिसांची आसा। वारकरी पंढरपुरात वतना थारायिल्ल्या सुवातींनी रावन विसव घेवपाची येवजण आसा। पायवारी सुरू जातकच काय वाठारात पावसाची परिस्थिती निर्माण जाली, पण पावस वा हवामानाक लागून विठ्ठलाच्या भक्तांची उमेद आणि भक्ती उणी जावक नाशिल्ली। ताल आणि मृदंगाच्या तालबद्ध आवाजामध्ये आणि भगवान विठ्ठलाच्या नावाच्या जपात वारकरी घोशीन पंढरपुराच्या वटेन वचपाक वाट धरली। मजगती आदलो उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कोळेकरान संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी ट्रस्टाच्या केपे आणि कुडचडेच्या वारकरी वांगडा भोवून तांच्या पंढरपूर वारी खातीर तांच्या प्रवासाक तांका परबी भेटली। शुभेच्छा येता दर वर्षाप्रमाणे या वर्षाचे गेले 15 दीस जातले चलत हांगसाकून विठ्ठल रुक्मायेक जे आषाढी एकादशीच्या जात्रेक म्हणजे सहभागी जावपाक ते भायर सरले आसात। हांव इतलेच मागतलो देवा कडेन ते सगळे जे आता वारकरी आमचे आसात ते सगळे बरे सुखरूप बरे करून वचून देवा कडेन परत बरे सुखरूप येवचे अशें देवा कडेन शुभेच्छा देवा कडेन मागता। आणि जे आमचे वारकरी जे बंधू भगिनी आसात गेली अनेक वर्सां ही पांयान चलत म्हणटा अशें देवाचें दर्शन घेवपाक म्हणून वयतात आणि खरेंच तांकां दर वर्सा न चुकता म्हणटा अशें जो एक फावटी सहभागी जाल्लो आसता मनीस तो फुडल्या वर्सांकय सहभागी जाल्ले आसता। आपले आपले वेवसाय सुद्दां कुशीन दवरत आतां डॉक्टर आमचे आसात ते बिजी डॉक्टर आसून सुद्दां ते आपल्याक हें करतात। सरपंच आमचे अनेक वेवसाय आसून सुद्दां ते बाजू दवरून वयतात। ते अनेक जण आसात आपले धंदेकार आसा सगळे प्रत्येक काडून कुशीन दवरून म्हणटा अशें देवा खातीर ते 15-20 दीस दितात। हे खरेंच एक अनमोल काम आसा। तांकां सगळ्यांक देवान बरें आरोग्य आयुष्य दिवचें अशें देवा कडेन माग। केळबाई सातेरी वारकरी मंडळ आज अतिशय आनंदमय भक्तिमय अशा वातावरणामध्ये मुळगावपासून पंढरपुराकडे पंढरीच्या वारीसाठी आज खऱ्या अर्थाने प्रस्थान करत आहेत। या वारीचं विशेषत्व सांगायचं असेल तर गोव्यामधून जवळजवळ एक 50 वाऱ्या निघत आहेत, पण या ठिकाणी ही केळबाई सातेरी वारकरी मंडळ ही वारी अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीनं आणि नामक गजरामध्ये पंढरीची वाटचाल 2009 सालापासून करत आहे। रामकृष्ण हरी केळबाई सातेरी वारकरी मंडळ मुळगाव आज हांगा केळबाई देवीच्या प्रांगणांसून सुरवात करता। सगळ्यांक रामकृष्ण हरी। आज ही वारी जी खरी म्हणजे जी आषाढी वारी जी आहा ही खरी मुळगांवसून सुरू जाली आणि अजून मेरेन ती मुळगांवसून हांगासून प्रयाण करतात। त्याच्या उपरांत कितल्योश्योच वारयो जाल्यो। आज म्हाका दिसता जवळ जवळ 36 वारयो रजिस्टर आहात मंडळा संस्था म्हणून। आणि खरें एक सांगपाचें म्हटल्यार कितल्या वर्सांनी काय जायना, पण आमच्या गोवा सरकारान ह्या वर्सा जे वारयेक पायी दिंडी जे व्हरतात तांकां खंय तरी एक आधार जावचो, हेल्प जावची ह्या दृश्टिकोनांतून ह्या वर्सा जी आसा ती सरकारान गोंयचे जे वारकरी आसा ह्या वारकऱ्या खातीर आर्थीक मदत। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।